एक आमी तयारी करतात आनी दुसरी कॅन्डिडेट सिलेक्शन. तयारी करतात म्हणलें आमची मिटींग जाल्यार आनी आमी प्रोग्राम थारायला कितकोन खंय वचपाक. एवरी टायम आमी आमी मिटींग घडयला. हांवें तांकां सांगलां आमी फकत प्रेस नोट दिवपाचें न्ही, कित्याक आमी ग्रावंड वर्क करपाचें. सो तुमकां खबर नासतली कित्याक आमी भितरल्यानसून काम करतात, कित्याक इम्पॉर्टंट लोकांक घरा मनशां पावपाक. So this is what is the first step we are doing. I'm न्हिदून नात, we are awake, we are working, and let us see how much dividend आमचे जे काम आसा ते will be paid. Second part is about candidate selection. तर पुढे आसतले काल्यार इन्विटेशन दिला काँग्रेस पार्टीन कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचे आनी इन्विटेशन दिला एप्लिकेशन दिवपाक. कित्याक कॅन्डिडेटाचे सगळे एप्लिकेशन घेवन मागीर ते स्क्रुटिनी करतले. स्क्रुटिनी कमिटी चेअरमॅन आयिल्लो विथ अ टीम. आमी आमचे व्यू पासून सांगले ताका, म्हाका इंचारले बोथ नॉर्थ गोवाचे आनी सावथ गोवाचे. हांवें ते कॉन्फिडेन्शियल मिटींग तें सांगूंक जायना तें उलयलें तें आमी. सो प्लस एंड मायनस सगळे आमी सजेशन दिलें. डिसिजन मागीर ते आतां सेंट्रल इलेक्शन कमिटी तांकां तेजे फुडें दितले आनी ते फुडें नांव. तुमकां खबर आसा आमचे कॅन्डिडेट भरपूर आसात आनी एस्पिरंट सुद्दां भरपूर आसात. फकत आमचे पार्टी न्ही, दुसरे पक्षां पासून तुमी पळयलात कितले उबे रावले उब जातात टिकेट मागतात. सो हो प्रॉब्लम फकत आमचे पार्टीचो न्ही सगळ्यांचो. सो डिसिजन कितको घेवपाक आय होप एंड आय ट्रस्ट आमची पार्टी वील टेक अ मॅच्युअर डिसिजन in accordance with the sentiments of the people, the aspirations of the people, and what people look for the years ahead.